नोव्हेंबर म्हयन्या मेरेन अटल सेतू पुला वयल्या डांबराचे तशेंच कॉन्क्रिटाचे लेयर काडून अटल सेतूचेर IITचो अहवाल आयिल्लो आसा. द डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड अजून सोंपोंक ना. ह्या काळान कंपनी कडल्यान हे काम करून घेवपाचें आश्वासन मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार दिलें. अटल सेतू आनी कॉन्क्रिटाच्या रस्त्या वयल्यान विरोधकांनी सरकाराचेर फोग काडलो. कॉन्क्रिटीच्या रस्त्याक 6 म्हयन्यां भितर वेरो गेल्ल्यो कश्यो असो प्रश्न हळदणचो आमदार कालूस फरेरान विचारिल्लो. तशेंच विरेश बोरकार गोयच्या सगळ्या शिमेंचेर नुस्त्यान फॉर्मालीन आसा काय ना हाची तपासणी केल्या उपरांतूच नुस्तें गोंयांत भितर घेता. तशेंच गोयच्या सगळ्या मार्केटांनी ना चुकता फॉर्मेलिन तपासणी करतात. आजून मेरेन तरी नुस्त्यान फॉर्मेलिनाचो एकूय सॅम्पल मेळोंक ना अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे सांगता. जें नुस्तें आमकां मेळटा तें नुस्तें सुरक्षीत आसा, भिवपाची कांयच गरज ना अशें विश्वजितान सांगलें. केरी दर्यावेळेर दर्या देगेची रेंव व्हडा प्रमाणांत व्हांवन वचपाक लागल्या. सुरीची झाडां लागीं लागीं नश्ट जावपाच्या वाटेर आसा. केरी दर्यावेळेर सुरीची जायतीं झाडां आसलीं, मात आतांच्या काळांत केरी दर्यावेळेर ही झाडां खूब कमी जाल्यात. ह्या नादी माजी मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांणी बांदिल्ली संरक्षण वणत आतां तुटून पडल्या. ताची दुरुस्ती करपाच्या कामाची सुरवात जाल्ली. अधिकाऱ्यांनी दर्यावेळ व्हांवन वयची न्हय ह्या खातीर हांगासर संरक्षण वणत बांदून काडची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. सगळी प्रक्रिया पुराय करून फुडल्या 5 म्हयन्यांत खणी चालू करूं येता. पावणी करून खणी चालू करतले. खण महामंडळ हे पावणेन वांटेकार जाव येता अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. खणींच्या विशयांचेर विरोधी आमदार विजय सरदेसायान विधानसभेन विचारिल्ल्या प्रश्नांक मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान जाप दिली. 5 लिजा जर एका EC खाला येत आसत जाल्यार तांचो एक ब्लॉक करून पावणी करतले अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. पावणे उपरांत खण लीज धारकांक, कामगार आनी ट्रक वाल्यांक कामार घेवपाक लायतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलां. गोंय राज्यान वाघ दिश्टी पडपाची संख्या 4 पटींनी वाडिल्ल्यान व्हडल्या रानटी माजरांचो सोद घेवपाक रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांक आपूण सांगला अशें रान मंत्री विश्वजीत राणेन सोमारा विधानसभेत सांगलें. सुर्ला आनी मोल्ल्या रानजीव अभयारण्यांत उदक पिवपाच्या जाग्यांच्या भोंवतणी कॅमेरांचे सापळे घालून वाघांची वळख करतले. तशेंच भोंवपा खातीर खासा कॉरिडोर वापरतात काय ना तेवूय पळयतले अशें राणेन सांगलें. वाघ एकूच काय वेगळो तें सांगूंक शकना, पूण हे वाघ आपल्या कॉरिडोरांतल्यान वतात. आमकां ते वापरतात तो मार्ग कळपाक जाय आनी कॅमेरा ट्रॅप घालून आमी
हो यत्न करतले आनी बाग खंयचो कॉरिडॉर वापरतात ते सोदून काडटले अशें राणेन सांगलें. ओडीपी करचेच पडले जाल्यार फुडल्या 15 वर्सां मेरेन तांकां हात लावपाची गरज पडची ना हाची जतनाय घेतले. मुरगांव पीडीएचो अध्यक्ष जोशुआ डिसोजा सांगता. ओडीपी विशीं आपल्याक तितलीशी म्हायती ना, पयलो कायदो शिकून घेवपाक जाय अशेंय ताचें म्हणणें. ओडीपीचे अधिकार परते अध्यक्षा कडेन दिल्ल्यान ताणें नगर नियोजन मंत्र्याचे उपकार मानल्यात. सरकारान हेर मागास वर्गीयांक आरक्षण दिनासतना वेंचणूक कशी जाहीर केली असो प्रश्न करीत आमदार रुडॉल्फ फर्नांडीस हाणें सरकाराचेर आरोप केलो. तशेंच तांकां आरक्षण दिनासतना सरकारान हेर मागास वर्गीयांचेर अन्याय केलो अशें रुडॉल्फ म्हणटा. इतल्या मजगतीं आमी वेंचणूक जाहीर केल्ली ना वा फुडें धुकल्ली ना, ती वेंचणूक आयोगान केल्या अशी जाप मुख्यमंत्र्यान दिली. तशेंच ओबीसी आरक्षण रोटेशनाच्या आदाराचेर जाता अशें मुख्यमंत्री सांगता. आता ओडीपी नगर नियोजन समिती हाताळटली. तशेंच ओडीपीज करतना सगळ्या पीडीएच्या अध्यक्षांक बोर्डाचेर घेवपाचो निर्णय घेतला. पयलीं जे पावर मेंबर सेक्रेटरीक दिल्ले ते आतां परत पीडीएच्या अधिकाऱ्यांक दिवप जातले अशें नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत सांगता. गोंय सरकारान नायक ह्या आडनावाचो उपेग करपी लोकांक करपाक मेळचो ना असो आदेश जारी केला. ताका लागून गोंयांतल्या बहुजन समाजाक न्याय मेळोवन दिला म्हूण म्हापशेची नगरपालिकेची नगराध्यक्ष आनी गोंय भणारी समाजाच्या बायलां विभागाची अध्यक्ष शुभांगी वांयगणकरान समाधान उक्तायलें. गोंयांत नायक आनी थळाव्या लोकांची आडनावां वापरपी परकी लोकांची नांवां रद्द करची अशी मागणी लेगीत तिणें ह्या वेळार केल्या. मुरगांव भणारी समाजाच्या बायलां विभागा वतीन वास्कोच्या सड्यार आदली उपनगराध्यक्ष शांती मांद्रेकर हांच्या घरा कडेन वन महोत्सव मनयलो. त्या वेळार ती उलयताली. आं कितें जालें?
म्हाका सगळ्यांचे खंय कितें पडला ताका पळोवपाक जाय आसली आतां बुलेटीन म्हाजे वाट पळय कितलो काळें दिसता दोळे काळे दिसता पळय म्हाजे हांवें अशें बुलेटीन बीन सांगपाक स्टार्ट अधिवेशनाच्या 7व्या दिसा ओबीसी आरक्षणाचो प्रश्न उपस्थित करपी काँग्रेसीचो आमदार रुदॉल्फ फर्नांडीस ह्या सभाघरान नियोजित वेळार गैरहजर आशिल्ल्याच्या निमित्त करून मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हाणें काँग्रेसीचेर आरोप केले. ओबीसीच्या प्रश्नांक घेवन काँग्रेस गंभीर ना, काँग्रेस फकत राजकीय स्टंटबाजी करता अशी टिका मुख्यमंत्र्यान केल्ल्यान काँग्रेसीचो आमदार संकल्प आमोणकर सामको तिडकलो. आमचे आमदार नवे आसात हे मुख्यमंत्र्याक कळना असो प्रश्न विचारीत मुख्यमंत्र्यान काँग्रेस पक्षाचेर केल्ले विधान फाटीं घेवचे अशी मागणी ताणें केली. मात ह्या वेळार विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबोन दिगंबर कामत मात मोनेळूच बाळगिल्ले. पणजे शारांतले कांय रस्ते पयल्या पावसान इबाडिल्ल्यान हाका लागून जापसालदार आशिल्ल्या कॉन्ट्रॅक्टरांक 5 वर्सां ब्लॅक लिस्टान घालपाचो थाराव पणजे पालिकेन एकमतान पास केला. गोंय विधानसभा वेंचणुके आदीं कसल्याच तरेची परवानगी घेयनासतना 4 कंत्राटदारांक रस्त्याच्या दुरुस्तीचें काम दिल्ले. ते रस्ते ह्या पावसाळ्यान व्हांवन गेल्यात. तशेंच पणजे शारांत ज्या सुवातींचेर हुंवार येता तांचेर तोडगो काडपाक नगरपालिका वावुरता अशी म्हायती पणजेचे आदले महापौर उदय मडकयकर हाणें दिली. हरमलच्या पुलीस चौकेन पयल्याच खेपेक पावप हें आजुनूय सपन जावन उरलां. थंय पावपाक मुख्य रस्त्या सावन फकत पायवाट सोडून आनीक कांयच ना. सरपंच, खासदार, मंत्री आयले आनी गेले, मात ह्या गजालींचेर आळावो घालपाचें काम कोणाक जमलेंच ना. तशेंच हे पुलीस चौकेंत बायल पुलिसांचो लेगीत आसपाव ना. जाणट्यांक तशेंच पिडेस्तांक हांगा पावपाक खूब त्रास जाता अशें थळाव्यांचें म्हणणें. वास्कोच्या नामनेच्या श्री दामोदर भजनी सप्तका वेळार कायदो आनी सुवेवस्था विशींची बसका रवींद्र भवन बायणा हांगा उपजिल्लो अधिकारी कार्यालयान जाली. वास्कोची उपजिल्लो अधिकारी स्नेहल प्रभू हांच्या मार्गदर्शना खाला ही बसका जाली. सप्तकाच्या काळांत फेरयेची दुकानां फकत 7 दीस दवरपाची तशेंच सप्तकान प्लास्टिकाचेर पुरायपणान बंदी घालपाचो आदेश ह्या वेळार उपजिल्लो अधिकारी स्नेहल प्रभून दिलो. उकड्या तांदळाचे दर देंवले, पूण हळसाण्याचे दर वाडिल्ल्यान शेतकार खूश जाल्यात. पावस लागीं पावलो काय गोंय राज्यांत वेगवेगळ्या जाग्यांचेर शेतकार शेती वेवसायाक सुरवात करता. जया ज्योती ह्या जातींचे भात गोंयकार पिकयतात. कांय शेतकार आपल्याक जाय तितके शेती उत्पन्न करतात.
70 ते 80 रुपया किलो उकडे तांदूळ विकले. सध्या ह्या तांदळांची दर 60 रुपया किलो आसा. फाटल्या कांय म्हयन्या सावन उकड्या तांदळांक खूब मागणी आसा, पूण कांय लोकांक हे तांदूळ म्हारग आशिल्ल्यान घेवपाक परवडना. गांवगिऱ्या वाठारांनी लोक उकड्या तांदळाचे पावसाळी सारतात. जरी हे तांदूळ शिजपाक वेळ घेतात तरी ह्या उकड्या तांदळाची रूच वेगळीच असता. सोमारा सकाळी वाठारांत तिराळीच्या कॅनलान पडिल्ल्या 3 गोव्यारड्यांक पेडणेच्या रान अधिकाऱ्यांनी सुरक्षीतपणान वाटयले. उदक पिवपाक कॅनलांत देंवले आनी तांकां भायर येवपाक मेळना जालें. सुमार 2 वरां गवे उदकांत आडकून उरले. शिवोलेच्या तारचे खाजण ह्या मुणकार संस्थेन CRZच्या खाला नगर नियोजन आनी हेर विभागाच्या परवानगी बगर बांदर बेकायदेशीर बांदकाम केल्ल्याचो आरोप केला. ह्या बांदकामाक लागून शिवोलेच्या येरादारीक तशेंच नुस्त्याच्या वाडीक आडखळ जावपाक शकता अशी खंत तांणी उक्तायल्या. ह्या संस्थेच्या वांगड्यांनी भौशीक बांदकाम खातें आनी पंचायतीक कळोवन हाचेर कारवाय करपाची मागणी केल्या. ज्या बांदाचेर हे बेकायदेशीर बांदकाम चालू आसा त्या बांदा विशींची केस कोर्टान चलता तरी लेगीत हे बांदकाम कशें आनी कित्याक चालू आसा असो प्रश्न ह्या संस्थेच्या वांगड्यांनी वयर काडला. ह्या बांदकाम करपी नगर नियोजन आनी GCZDPची परवानगी घेवन 18 मिटराचो बांद जातून 8 मिटर तांकां बांदपाक आनी 10 मिटराचो रस्तो आसपाव आसा. दिवचले काम चालू आशिल्ल्या बायपास रस्त्याचेर परतून पायपलायन फुटून उदकाची नाशाडी जाल्या. राज्य महामार्गा खाला काम चालू आशिल्ल्या बायपास रस्त्याचेर नायक नगर बोड्डे वाठारांत उदकाची व्हडली पायपलायन फुटोन तातूंतल्यान घसघसून उदक भायर व्हांवन वयता. ह्या बायपास रस्त्याचेर काम चालू आशिल्ल्या मिनी पुला कुशीक ही पायपलायन फुटल्या. ह्या पायपलायनीची दुरुस्ती करपाक आडनदर जाल्याच वयल्यान उदक घसघसता थंय कोणे तरी व्हडलो फातर दवरला. 2 म्हयन्या पयलींच हीच पायपलायन पुलाच्या दुसऱ्या वाटेन फुटलली. नावशी हांगा मारिना प्रकल्प विकसीत करपाक 2010 केल्ले लीज डीड मुरगांव पोर्ट प्राधिकरणात रद्द केला अशें प्रतिज्ञापत्र गोंय सरकारान उच्च न्यायालयात सामकार सादर केला. ह्या प्रकल्पाक पर्यावरणवादी आनी लोकांनी विरोध केल्लो. रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो विरेश बोरकार आनी मनोज परब हांणी हळदणचे आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस परेरा हांच्या आदारान नावशेच्या मोरिना प्रकल्पा आड मुंबय उच्च न्यायालयांत याचिका दाखल केल्ली. आमी असल्या घातकी प्रकल्पाआड आवाज उबारतले अशें आमदार विरेश बोरकर सांगता जाल्यार लोकांनी जागृत रावपाची गरज आसा अशें मनोज परब सांगता. जमनीचो वापर करपाचे जे बदल हाडल्यात ते बरोबर नात. गोंयची खरी वळख ही गांवांनी आसा. हो प्रकार जर असोच चालू उरलो जाल्यार गांव उरचे नात अशें म्हणीत काँग्रेसीचो खडेगाठ फुडारी दिगंबर कामतान 16B कायद्याक हरकत घेतल्या. आदलो मुख्यमंत्री प्रताप सिंग राणेन उडीपी हाडिल्ले ते शारांची उदरगत करपा खातीर मात
ह्यो ODP वापरून गांव उदरगत करपाक लागले जाल्यार गांव उरचे नात अशें एकामत म्हणटा. इतल्या मजगतीं ODP हे सद्याचे घडयेक ATM जाल्ले आसात. वेंचणुको आयल्यो की ODP उक्त्यो करतात असो आरोप विजय सरदेसायान केला. पंचायत वेंचणुकीं खातीर गोंय राज्य वेंचणूक आयोगान जाहीर केल्ल्या OBC आरक्षणाक मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान 4 वेगवेगळ्या याचिके खाला आव्हान दिला. ताचेर सोमारा न्यायालयान सुनावणी जावन वेंचणूक आयोगाक मंगळारा मेरेन जाप दिवपाचो आदेश दिला. फुडली सुनावणी बुधवारा 20 जुलय ह्या दिसा दवरल्या. फडफड्या, पर्रा, कानोळे ह्या पंचायतींतल्यान वेंचणूक आयोगाक 4 विरोधी प्रस्ताव आयल्यात अशें ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हाणें स्पश्ट सांगलां. महाराष्ट्रांतल्या वर्धा जिल्ह्यांत हुंवारान पुराय विळखो घातला. वर्धा जिल्ह्यांतल्या 8 तालुक्यांत काल पयर राती सावन पावस जोरान पडत आसा. कांय वाठारांनी ढगफुटीची परिस्थिती निर्माण जाल्या. वर्धा जिल्ह्यान 700 घरांनी उदक भरला. हिंगण घाट शारा लागीं वणा न्हंयक आनी भाकार नाल्याक हुंवार आयिल्ल्यान लोकांची जीण सारकीच विस्कळीत जाल्या. उदकाची पातळी वाडिल्ल्यान भाकरा नाल्या कडेन आशिल्ल्या नगरांत मध्यान राती शेकड्यांनी लोक आडखल्यात. ह्या लोकांक वाचोवपा खातीर NDRFचो पंगड पावला. फांतोडेच्या 4 वरांचेर उदकांत आडखल्ल्या 200 वयर लोकांक NDRFान थळाव्या लोकांच्या आदारान हुंवारांतल्यान भायर काडून सुरक्षीत सुवातेर पावयल्यात. महाराष्ट्रांतल्या वर्धा जिल्ह्यांत आयिल्ल्या हुंवारान निर्माण केल्ली ही अवतिकाय पळयात. सुमार 700 वयर घरांक हुंवाराचो विळखो पडला. जर शारांचे FAR वापरपाक जाय जाल्यार ग्रामपंचायतींनी आपूण शार म्हूण जाहीर करचे असो थोमणो विजय सरदेसायान मारलो. कळंगूट, कानोळे ह्यो ग्रामपंचायती म्हूण वावुरतात, मात शारांचे FAR वापरपाक फाटीं फुडें पळयनात. ही अशी विसंगती कित्याक अशें विजय विचारता. कळंगूट, कानोळे आनी सुकूर सारक्यो ग्रामपंचायती लेगीत मडगांव नगरपालिके परस चड गिरेस्त आसात अशेंय विजय म्हणटा. अधिवेशनात आमदारांनी उप्रासिल्ल्या नगर नियोजना विशींच्या प्रश्नांक जाप दीत आमकां हेर खंयच्याय गजाली परस चड नियोजन करपाची गरज आसा अशें नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. प्रकरण न्याय प्रविश्ट आशिल्ल्यान नगर नियोजन मंत्रालय 16B कायद्या खाला एकूय प्रकरण घेवचें नात असो निर्णय घेतिल्ल्याचें मंत्री सांगता. काणकोणचे आमदार रमेश तवडकर हांणी वेगवेगळ्या खात्यांच्या अधिकाऱ्यां वांगडा बसका घेवन कामकाजाचो नियाळ घेतलो. ह्या वेळार भौशीक बांदकाम खातें, शेतकी विभाग आनी आदिवासी विभागाचे अधिकारी हाजीर आसले. लोकां खातीर आशिल्ल्यो येवजण्यो लोकां मेरेन कशा तरेन पावोवपाक जाय हाच्या विशीं सभापतीन अधिकाऱ्यांक सुचोवण्यो दिल्यो.